फटवणुकीच्या प्रकरणात म्हार्दोळ पुलिशेन अटक केलेल्या पूजा नायकाक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या। त्या प्रकरणात पूजा नायकाक 20,000 रुपयांच्या बॉन्डाचेर आणि हेर अटींचेर फोंडेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात जामीन मंजूर केला। राज्य पावण्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार मंगळारा जाहीर झाले। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांका उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार जाहीर झाला। समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतिके या संपादकीय लिखाणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला। दोन दिसां पयलीं वाघ आणि तिच्या पेटेंचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। हो व्हिडिओ 3 वर्सां पयलींचो आणि महत्वाची गजाल म्हळ्यार ते वाघ गोंयच्या म्हादय अभयारण्यांतले न्ही। गोंयच्या राना खात्यान स्पश्टीकरण दिलां। दुसरे वटेन सरकाराच्या कृतीचेर खर टिका करतना सरकाराक वाघांच्या संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी केला। म्हापशा केळ्यांचेर विषारी रसायन इतापोनची फवारणी करतना हजरत अली कारगुतली ह्या बेळगांवच्या दादल्याक अन्न आणि वखदां प्रशासनान रंगे हात धरलो आणि केळ्यांचे नमुने जप्त केले। तसेच 9 क्विंटल म्हाल नष्ट केला। दिवाळेच्या फाटभुंयेर अन्न आणि वखदां प्रशासनान कारवाय केल्ल्याची माहिती अन्न आणि वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। वजनमाप खात्यान राज्यांत धाड घालून लेबल नाशिल्ल्या वट्ट 650 सिगरेटीची बॉक्सां जप्त केली। दक्षिण गोंयांत 490 जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 157 सिगरेटीची बॉक्सां जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंय वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले।
गोंय IDC फाटल्यान आतां NIT कुंकळ्ळेचो वाठार प्रदूशीत करता. NITंतल्यान सिवरेजीचे घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान सरभोंवतणचो वाठार दुशीत जाला. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांतूय न्हयकारूं येना. हे विशीं चवकशी करून NITचेर खर कारवायेची मागणी कुंकळ्ळेच्या थळाव्यान केल्या. सरकाराची डेपॉझिट रिफंड येवजण हो आनीक एक घोटाळा आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केला. डेपॉझिट रिफंड येवजण ही बाटल्यां खातीर आसा. एखाद्या दुकानांतल्यान तुमी उदकाची, तेलाची वा दुदाची बॉटल घेतली जाल्यार ती विकत घेतना तुमकां ताचेर वेगळे डेपॉझिटूय फारीक करचें पडटलें. तशेंच ते बाटलेचेर खंय तुमकां वेगळो GST फारीक करचो पडटलो अशें अमित पालेकार सांगता. उपरांत ही बॉटल घेवपी कंपनीक ती परती दिवन तुमकां ते डेपॉझिट परते मेळटले. सरकार हे खातीर एक कंपनी गोंयांत हाडटले आनी ही कंपनी 400 सुवातांचेर कलेक्शन सेंटर उबारतली. ते सुवातेर वचून तुमच्यांनी ती बॉटल दिवन तुमचें डेपॉझिट परत घेवं येता. पूण ते बाटलेच्या डेपॉझिटा वेळार तो जो GST फारीक करतले तो तुमकां परत मेळत हाची गॅरंटी ना अशें ताचें म्हणणें आहे. गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार IFFI खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. हो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन आसतलो. IFFI महोत्सवा वेळार लागपी सजावट 99% पर्यावरण पूरक तयार करपाचे यत्न करतात अशें डेकोरेटर सिद्धेश देसाय हांणी सांगलां. आसगांव रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातांत घेतले अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन स्पश्ट केला. अंडरग्राउंड केबलिंग आणि उदका पायपलायनीच्या प्रकल्पाचे काम पुराय जाले उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हातांत घेतले. तेन्ना थळाव्यांनी मातशे पाशियेस काडचे अशी मागणी आमदार डिलायला लोबो हांणी केल्या. GTDC आणि गोंय पर्यटन खात्यान गोंयचे सगळे वेवसाय सोपयल्या तसो आरोप बस आनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केला. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार आनी मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांच्यो समस्या समजून घेवन त्यो सोडोवच्यो अशी मागणी सुदीप तामणकर हांणी केल्या.
सोमारा सांजेर अवकाळी पावसान हयदोस घालीत झाडां-पेडांसयत नरकासुरान कोय आडवे केले. हवामान खात्यान ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमण्या मेरेन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायिल्ली. ताका लागून अंदू दिवाळेक पावसाची शक्यताय आसा. नरकासुराच्या राती पावस पडल्यार भुरग्यांनी केल्ले मेहनतीचेर पावसाचें उदक पडूंक शकता. सोमारा तिळारी घाटाचेर बेकायदेशीरपणान गोमांस व्हरपी ट्रक थळाव्यांनी आडायलो. हो ट्रक कर्नाटकाच्यान कळंगूट वतालो. भाजीपाल्याच्या नांवान गोमांस व्हरताले. बेरिंग तुटिल्ल्यान हो ट्रक आडकून पडलो आनी येरादारीची कोयणी जाली. ह्या वेळार ट्रकांत भितर भाजीपाल्या पोनाक गोमांस लिपयल्ल्याचे दिसून आयले. ह्या संदर्भात चंदगड पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. गोंय राज्याचे नेतृत्व सांबाळपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पावण्यार झळकतले अशें उलोवप राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी केलें. साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाच्या पद्मिनी स्मृती ह्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यावेळार ते उलयताले. गोंयांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथीची हॉस्पिटलां सुरू करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मंगळारा नवी दिल्लीतल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेत सुमार 12,850 कोटी रुपयांच्या भलायकी क्षेत्रातल्या प्रकल्पांचे अनावरण केले. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला 70 वर्सां आणि त्याच्या वयर पिरायेच्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक भलायकी कव्हरेज वाडोवपाची घोषणा तांणी ह्या वेळार केली. तेच प्रमाणे केंद्र सरकारान भलायकी धोरणां बाबतीत 5 खांबे स्थापन करून हातूंत दरेका नागरिकांक प्राधान्य दिला. पहिली म्हळ्यार भलायकेची जतनाय, दुसरे वेळचे वेळार रोगांविशींची चांचणी करप, तिसरी सवाय वखदां घेवन फुकट आनी परवडपी असो उपचार आनी चौथे दोतोरांचो उणाव पयस करून ल्हानसान गांवांनी लोकांक उपचार दिवप, तर पांचवे भलायकी सेवेत तंत्रगिन्यानाचो विस्तार करप अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां तशेंच कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. आतां मेरेन मंडूर, वाळपय, कुडचडे, सांखळे आनी काणकोणा कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कॅम्प आयोजीत केल्यात. देखून राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी प्राथमीक भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हांणी दिली.
नेपाळ सरकारान 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक वेंचून काडिल्ल्या भौशीक हॉस्पिटलांनी कॅन्सराचेर फुकट उपचार करपाची घोशणा केल्या। 16 नोव्हेंबरा सावन हो उपक्रम लागू जातलो आनी कॅन्सरा कडेन झुजपी भुरग्यांक देशभरांतल्या 3 मुखेल वैजकी सुविधांनी खर्चा बगर काळजी मेळटली अशी खात्री आसा। नागपूर पोलिसांनी महाराष्ट्रातल्या गोंदियाच्या 35 वर्सां पिरायेच्या मनशाक अटक केल्या। फटीच्यो बॉम्ब धमक्यो दिवपा खातीर ह्या मनशाचो हात आशिल्ल्याचें कळटा। त्या फटीच्या बॉम्ब धमक्यांक लागून विमानतळाचेर भिरांतेची स्थिती उप्राशिल्ली। प्रवासी तशेंच विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांक जीव मुठीत धरून वावुरचें पडलें। तशेंच विमानांच्या टेक ऑफाकूय कळाव जाल्ल्या कारणान सगळ्या सुरक्षा यंत्रणांचेर ताण आयिल्लो। कळंगूटचा आमदार मायकल लोबो आणि गोंयांत जावपी जॉब स्कॅमा विशीं प्रतिक्रिया दिल्या। गोंयकारांक कसलेच पयशे दिनासतना सरकारी नोकरी मेरिटाचेर मेळपाक जाय अशें आमदार मायकलाचें म्हणणें। नोकरे खातीर पयशे घेता तांची चवकशी जावपाक जाय। तशेंच आरोपी वांगडा जर सरकारी अधिकारी सामील आसा जाल्यार तांकांय अटक करपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें। सोणसोडो सामकार प्रस्तावित केल्ल्या पुलीस स्टेशनाक राय वाठारांतल्या थळाव्यांनी मंगळारा एकठांय येवन निशेध केलो। हाका लागून आतां मेरेन 126 झाडां कापल्यात तशेंच आनीकूय कापतले अशें थळावे सांगतात। सरकारान पर्यावरणाचो नाश केला तशेंच ह्या जमनीचें अतिक्रमण करपाचो सरकारान तिसरे खेपेक यत्न केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। कांय वर्सां फाटीं ह्या जमनीर सरकारान कोयर प्रकल्प उबारपाचो यत्न केल्लो, ताका आमी एकठांय येवन विरोध करून जमीन वाटायल्ली अशें थळाव्यांनी सांगलां। देखून सोणसोडो सामकार प्रस्तावित पुलीस स्टेशना विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। केरळात कासरगोड जिल्ह्यातल्या निलेश्वरा लागसार देवळाच्या उत्सवा खातीर सांठोवन दवरिल्ल्या फोगोट्यांक उजो लागून स्फोट जाल्ल्यान 150 वयर लोक गंभीर जखमी जाले। 97 जाणां उपचारां खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले, तातूंतले 8 जाण चड गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा। जखमी जाल्ले मदीं जायत्यो बायलो आनी भुरग्यांचोय आस्पाव आसा। सध्या पुलिसांनी देवूळ समितीचे अध्यक्ष आनी सचीव हांकां ताब्यांत घेतल्या। अशा तरेन फोगोट्यो सांठोवन दवरपा खातीर देवूळ समितीन कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां।
दिल्ली सध्या हवेचो दर्जो खूबच वायट वर्गात आशिल्ल्याचें कळटा। नोएडा उत्तर प्रदेशांतल्या हवेचो दर्जो सामकोच वायट स्थितीत आशिल्ल्यान हाचो लोकांक खूब त्रास जातना दिसता। हवेचो दर्जो बाबत आशिल्ल्यान भलायकेचेर ताचे थेट दुश्परिणाम काळा प्रमाणे सोंसचे पडटले हे मात तितलेच खरें। दिवाळेचो सण आशिल्ल्यान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आतां फोगोट्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश काडला। कसल्याच परिस्थितीत दिल्लीत तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत फोगोट्यांचे उत्पादन किंवा विक्री करपाचेर बंदी घालपाचो आदेश सध्या जारी केला। सरावणे सत्तरीचो शेतकार विठ्ठल विष्णू गांव हांच्या बागायतीत आशिल्ली बांय कोसळपाक लागल्या। पावसात न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक येवन धड कोसळिल्ल्यान विठ्ठलांच्या बांयत उदक भरता। हे समस्ये विशीं आपणे जायते फावट पंचायतीत कागाळ केल्ल्याचें तो सांगता। न्हंयच्या उदकाच्या प्रवाहाक लागून धड कोसळपाक लागल्या, ताका लागून संरक्षण वणत बांदची अशी मागणी विठ्ठल गांवसांनी केल्या। गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळान इंट्रेस्ट फ्री शिक्षणीक लोन स्कीम 2024-25 ऑक्टोबर सावन सुरवात जाता। ह्या वर्सा पासून रीण हप्त्यांच्या कालावधीत वाड करून EMI रक्कम कमी करपाचो महामंडळाचो विचार आसा। वेबसायटी वयली सगळी म्हायती समजून घेवन विद्यार्थ्यांनी अर्ज करपाचें आवाहन अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार हांणी केलां। केपें आवाडे वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। जाल्यार रातच्या वेळार ही फोंडकुलां दिश्टी पडनाशिल्ल्या अपघातांच्या घडणुकांनी सध्या वाड जाल्या। देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तशेंच थळाव्या पंचायतींनी ह्या प्रकारांत लक्ष घालून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कोलवाळे 2 फुलकारांमदी जाल्ल्या झगड्यांत आरोपी देवानंद माली हाका सशर्त जामीन दिल्या। 26 ऑक्टोबराक कोलवाळे जंग बहादूर आणि देवानंद माली हांचे मदीं मारामारी जाल्ली। जंग बहादुरान सुरी काडल्या उपरांत दोगांय मदीं जाल्ल्या झगड्यांत दोगूय फुलकार जखमी जाल्ले। देवानंदाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जंग बहादुराचेर अजून कागाळ नोंद जाल्ली ना। देवानंदाची भलायकी बरी जाल्या उपरांत जंग बहादुराचेर FIR करतले अशें देवानंदाच्या वकिलान सांगलां।